आयज आमी CLP जे खास करून पयली ती जे टुरिजम पॉलिसीचेर जे गेल्ले 16 तारखे आशिल्ली तेन्ना आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक लेटर दिल्ले CLPचे वतीन की आमकां आनी 10 दीस वाडोवन दिवचे, जेणे करून आमी जे स्टेक होल्डर आसात तांकां आपोवन तेंचे व्यूज घेवन जे सगळे आमच्या सायडीन जे आहा ते आमचे कमेंट्स किंवा आमी मांडपाक हें जाय. कित्याक टुरिजम पॉलिसी जेन्ना जाता तेन्ना ती गोंयची दृश्टी जाता आसतना कसलीच तितून भितर त्रुटी उरपा जायनात आनी ताका सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवनूच ही जावपा जाय, जेणे करून गोंयच्या हिताची पर्यटनाच्या दृश्टीन हिताची अशें जावूं जाय. ताका लागून टायम घेतलो आनी ताका लागून ती मिटींग आयज आमी आपयल्ली. आयज ते स्टेक होल्डरा भितर खुबशे जाण लोक येयल्ले, वेगवेगळे संस्थेचे सावय धरून ते ब्रागान धरून ते मायकल धरून सगळे लोकांनी आपले पर्यंत आमकां आयज हाडून दिल्ले आसा. आनी तेंचे सजेशन तेमी हेज्या पयलीं सुद्दां डायरेक्टर ऑफ टुरिजमा खातीर कडेन सजेशन दिल्ली काही, पूण तेंचे आयज आमकां उलयता आसतना हें कळोवन चुकलें की तांकां तेमी जें सजेशन दिल्ली ती कन्सिडर करप जालें ना. ती घेवप आपल्याक म्हणजे एक सायडीन घेवप जाली, पूण फायनली गव्हर्मेंटान तो ड्राफ्ट आपल्या जाय तसोच केला आनी ताका लागून तेमी सजेस्ट केल्ले आसतना सुद्दां तितली सिरियसली घेवप जालें ना. आनी ते काही तेमी आमचे कडेन दिल्ले आसा, थोडे कितें तरी एडजस्ट करून घेतला, बाकी मेजॉरिटीन म्हणटा अशें तुमचें सजेशन तेंची घेवप जाल्ली ना. कारण आमी ह्या हेजेर आयज आमी कन्क्लुजनाचेर येयले नात, कित्याक वेगवेगळ्या सगळ्यांनी आयज रिटर्न आमचे कडेन दिल्ले आसा आनी ताका लागून आमी आनी थोडोसो CLPच्या वतीनच थोडो टायम जर आमी आनी थोडो टायम मागतले, जेणे करून हे सगळे एकठांय करून हाजे सगळे सविस्तर हें करपा जाय आनी सगळे गोंयच्या हिताच्या वतीन आमकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन हे आमकां सजेस्ट करपा जाय. ताका थोडो आमी आनीक टायम घेतले, कित्याक आयज आमकां खुबशे न्ही आनीक आमकां 8 दीस जाय पडटले. आतां आमी जाले उपरांत आनीक 8 दीस मागून घेतले, कित्याक जे इतली वर्सां जेन्ना टुरिजम पॉलिसी जाता ते 8-10 दीस लेट जाले म्हणून हरकत ना, पूण जाता ती सारकी जावपा जाय. हांगा तरी म्हणजे जाली घाई गडबडी भितर आनी ताचो फायदो जर गोंयकारांक जायना, गोंयच्या राज्याक जायना, गोंयच्या लोकांक जायना जाल्यार ते घाई गडबडीन करून फायदो ना. आनी आयज आमकां स्टेक होल्डर आयकले कडेन तेंच दिश्टी पडलें की हें करतात खरें, पूण आमी जें सजेशन दिल्ली ती खंय तरी आमकां कन्सिडर केलेंच ना, तशेंच जाल्लें आसा. म्हणून अशी घाई गडबड करून करपा जाय आमी केली. फाल्यां एसेंब्ली तोंडार आहा म्हणजे खंय तरी आमी टुरिजम पॉलिसी केली की प्रत्येक फावटी एसेंब्ली भितर क्वेशन येतात हें तुमची आजून जाल्ली ना म्हणून, पण दाखोवपा खातीर करप आनी प्रत्यक्षात ताजो फायदो जावपा जाय म्हणून करप हो फरक आसता. ताका लागून आमी एक 8 दीस मागून घेतले. दुसरे CLP बाकीचे हांव आनी परत एसेंब्लीचे पयलीं एक CLP घेतलोच, मंडे घेतलो हांव, ट्युजडे एसेंब्ली आनी सोमाराक आमी परत घेतलेच. तेजी आमची फुडली एसेंब्लीची रणनीती थरतली. पूण आयज कालची BSc मिटींग बद्दलच थोडी चर्चा जाली. अशें कित्याक काल सुद्दां हांवें प्रेसाक व्हडलेशें BSc मिटींग भितर जें कितें सविस्तर जालें तें सगळें सविस्तर सांगली ना, कित्याक जे भितरले BSc मिटींगे भितर कितें घडटा तें सगळें सांगप नासता. अशेंच जेन्ना हांव गेल्या सेशनाक सुद्दां CMच्या हेल्थाक लागून आमी BSc मिटींग सुद्दां हांवें मानून घेतले किंवा आमी समजून घेतले अशें म्हणलें तेन्ना BSc मिटींगेंतले तुमी भायर उलयता काय म्हणून म्हणजे थंय एटॅक करपाचो प्रयत्न, म्हणजे तेंच्या आवाज वाडयल्लो की BScतले म्हणजे गजाली जाता भायर सांगपा जायना. ताका लागून काल हांवें खुबश्यो गजाली म्हणजे सांगपा जाय त्यो सांगली नात, कित्याक त्यो सिक्रेट उरपा जाय. पूण मागीर जेन्ना पळयलें तेन्ना तेंचे जेन्ना कांय मंत्री डेप्युटी स्पीकर जेन्ना भायर सरले तेमी ऑलमोस्ट भितर कितें चल्लां तें सांगपाचो प्रयत्न केला, मागीर सिक्रेटान उरली खंय तेतून. म्हणटकीर हांवें काल हो डिमांड केल्लो मुद्दम जावन वचोन की हेच्या पयलीं करी आनी काल BSc मिटींगेक डिमांड केल्लो की हे सेशन जें आसा त्या 3 दिसाचें आमकां कांयच जावचें ना 3 दिसांनी. आनी CMच्या समक्ष सांगलें की 3 दिसां भितर 1 दीस तर तो गव्हर्नर एड्रेस आनी गव्हर्नर एड्रेसा उपरांत कांय कामकाज कांय ना आनी 2 दिसां भितर कांयच जावचें ना. 2 दीस म्हळ्यार 2 दीस क्वेश्चन आवर आसतले आनी हांगा बजेट हें करता म्हणजे ओडून एकोण घेतात म्हळ्यार डिस्कशन करपा खातीर व्हडलेसो टायम कांयच मेळचो ना. CMन तेन्याक म्हणलां की आपूण नेक्स्ट सेशन रोखडेंच घेतलो आनी 18 ते 21 दिसांचेर घेतलो अशें म्हणप जालां, पूण म्हणली म्हणून घेतली अशी न्हू, हें घेवपा जाय. कित्याक हेजेर आमी परत आमी ताका पत्र बरयतलें की हे सेशन जे दुसरें सेशन घेता तें तुमी केन्ना परत घेवंक शकता आनी कशें घेतलें म्हणजे केन्ना घेतलें, कित्याक घेता म्हणून CMन काल म्हणलां खरें, पूण घेवूंक जाय शेवटी. जंय EVM मॅन्युफॅक्चर करपाचोच मनीस जेन्ना सगळें रिवील करता म्हाका दिसता हें खूब शॉकिंग
कारण आमच्या इंडियन डेमोक्रेसीक आनी लोकांची मतां कशी मॅन्युप्युलेट जावपाक शकता आनी कसो करून सरकार येवपाक शकता हातूंतल्यान हे नजरेक येता. हेजे फाटल्यान खुबश्या मंत्र्यांचे BJPच्या नांवां येतात, ताचे नंतर ताचो खुनाचे येता. पूण आमकां दिसता की खरो सूत्रधार तो आसतलो म्हणून. हेजे फाटल्यान खरेंच सूत्रधार कोण आसा, एक्चुली हेजे फाटल्यान तकली कोणाची आसा, हेजो फाटल्यान एक्चुली ब्रेन कोणाचो आसा, तें सगळें जावपाची गरज आसा. आनीक जेन्ना हें सगळें जाता लास्ट इलेक्शनांनी आमी पळयलें BJPच्या चडशे वर्करां कडेन, आमदारां कडेन, तेंच्या घरा कडेन EVM मशीन सापडल्यान हेजे व्हिडियोज कितलेशेच व्हायरल जाल्ले त्यात पयल्यात. आनी ज्या तरेन तो रिव्हिलेशन जाता आनी ज्या तरेन गेले ते इलेक्शना कडेन जी मशिनां तेंच्या हॉटेलांत, तेंच्या रुमांनी, तेंच्या गाडयांनी सापडटा, म्हाका दिसता एक देशाच्या डेमोक्रेसीक सेटअपाक व्हडलो हादरो आनीक अशें जर करून डेमोक्रेसी हायजॅक जावपाक शकता जाल्यार इट्स व्हेरी डेंजरस. आनीक तेतून भितर लोकांचे खुनूय जाल्यार हें रिव्हिलेशन जाता. दुसरो इश्यू आशिल्लो की पयर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा मार्फत देशाचे पंतप्रधान कार्यकर्त्यां कडेन आपल्या उलयले. ते कितें कार्यकर्त्यां कडेन उलयले कितें हातूंत आमी वचपाक चड सोदना. एक तातूंतल्यान कळ्ळें की देशाचो पंतप्रधान जो मिडियाक फेस करपाक शकना, जो लोकांक फेस करपाक शकना, तो स्वता कार्यकर्त्यांकूय फेस करपाक शकना. कारण जे प्रश्न त्या दीस विचारले गेले हे सगळे प्रश्न फिल्टर्ड जाल्ले. हे प्रश्न तांकां परत सांगलेले हे प्रश्न विचारप म्हणून, आनी त्या प्रश्नाची उत्तरां सुद्दां तो दिनाशिल्लो, तो टेलिप्रिंटर दितालो, हो फक्त वाचतालो त्या दीस. म्हणजे तुमी इमॅजीन करा, देशाचो पंतप्रधान लोकां कडेन उलोवपाक भिता, मिडिया कडेन उलोवपाक भिता आनी स्वता कार्यकर्त्यां कडेन तो उलोवपाक भिता. तुजे कडेन सगळो लिगल टीम तुमचे कडेन आसा, एक्सपर्ट्स तुमचे कडेन आसात, आनी तरी आसतना तुमी गोंयच्या लोकांचो 11 म्हयने वाया घातले. 11 म्हयने तुमी लोकांक रस्त्यार हाडले. 11 म्हयन्यांक तुमी त्या मायनींग डिपेंडंट लोकांचेर बडीमार केलो, तेंचेर लाठीचार्ज केलो, तांकां उपाशी दवरले, तांकां दिल्ली व्हरून न्हिदयले. म्हणजे तुमी तेंचे कसले हाल करपाचे दवरले म्हाका खबर ना. पूण हे सगळे फार्स, ही सगळी नाटकां फक्त तुमी टायम खावपाक हें केलां. आनी आतां तुमी म्हणटात तें ज्युडिशियल सोल्युशन, म्हणजे तुमी आतां हें करतले आनी कोर्टाक घालतले, थोडे टायम काडटले आनी तेजे नंतर इलेक्शन कोड येतलो आनी तेजे नंतर तुमी मायनींग डिपेंडंट लोकांक सांगतले आतां ते कोर्टा आसा, आमी कोर्टांतल्यान ते परत सोल्युशन करून घेतले. ही तेजी मुखाली भाशा आसतली.